मोगाच्या बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानांत आमी एक खास घडणी आयकल्या आनी ती घडणी एके भाशेन आमकां 3 संदेश दितात. ह्या संदेशाचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. पयलो संदेश, आमचो बापूय, आमचो देव, आमचो सोडवणार सगल्यांचोच मोग करता. तो सगल्यांक आपली माया दया दाखयता. हें आमी आयज पळयलां. जेजू सर्गेचें राज ही खबर सगल्या गांवांनी नगरांनी दितालो. उतरांनी आनी भोव करून कोरण्यांनी. आनी आतां तो ही बरी खबर परगोटूंक थकलोलो आनी तो एक समाट्यान गांवांत पावलोलो. थकलो देखून तो विसव घेतालो एक बांयच्या खांट्यार. दोनपार जाल्लो. जेजू विसव घेताना त्या बांयच्या खांट्यार एक वस्तोरी येता. जेजू ते वस्त्र बरोबर भासाभास करपाक पयलें पावल घेता आनी पयलीं म्हणटा, म्हाका ताण लागल्या, म्हाका कितें पिवंक दी. समारटान जुद्यापणे पळोनासलें तरी जेजू पयलें पावल घेता. एके भाशेन देवाचो मोग दाखोवंक, देवाची माया दाखोवंक पयलें पावल घेता. आनी मागीर ताका सासणाचें उदीक दिवंक ताका सांगता, हांव तुमकां सासणाची उदीक दितलो म्हणटकच तुमकां केदींच ताण लागची ना. एके भाशेन सरस्पोर जेजू ताका देवाचो मोग दाखयता. देव जेजू भेदभाव करिना, तूं जीव, तूं जुदेव, तूं समार्टन करिना, पूण सगल्यांक जेजू देव सगल्यांचो मोग करता. जेजून आमकां सांगलें आसा, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी करात, भोव करून दुस्मानाचो. तर पयलो संदेश म्हणजे आमी सगल्यांचो कसलो भेदभाव करिनासतना मोग करूंक जाय. आनी जे लोक आमच्या कडेन येतात, तानेल्ले भुकेले येतात, तांकां जें तांकां जाय तें आमी दिवंक जाय. दुसरो संदेश म्हणजे आमी सदांच प्रमाणीकपणान आमी जिवीत सारूंक जाय. जेजू तिका सांगता, घरा वच, तुमच्या घोवाक आपय. आनी ती जेजूक सोत सांगता की जो दादलो म्हजे बरोबर आसा तो म्हजो घोव न्हू. तशेंच जे 5 आती म्हाजे बरोबर रावलेले ते म्हाजे घोव न्हू. म्हणजे ती बायल एके भाशेन आपली असुकताय कबूल करता की हांव पातकी जिवीत जियेलां. तर आमी जिवीत सारतना सदांच स्वत उलोवंक जाय. पूण हें कठीण, इतलें सोंपें न्हू. कित्याक जेन्ना आमी स्वत उलयता तेन्ना आमकां एके भाशेन खूब त्रास दूख सोसूंक पडटलें. आनी तिसरो म्हणजे ती बायल एक मिशनर जाता. आपलें जिवीत बदलून देवाचो मोग अणभवून ती आयदनां थंय दवरून गांवांत धांवून मेळटा. आनी वाटेक जो लोकांची भेट जाता ती म्हणटा, आयकात आयकात, आमी एक बरे मनशाची मेसाची भेट घेतल्या आनी जी पातकां हांवें आदीं केल्लेली ती म्हाका सांगल्यात. म्हणजे ती खुशाल भरीत जावन गांवांत एके भाशेन मिशनर जाता, बरी खबर परगोटा. तशें देवान आमकांय सगल्यांक मिशनर जावंक आपोवणें दिल्लें आसा. जें आमी उतरांनी आनी कोरण्यांनी हो वावर करूंक जाय. सुवाळ्याच्या दिसा जेन्ना आमी जेजूक त्याची भेट घेवंक हांगा आयल्यान देवाचें उतर कान दवरून आयकुया. उतराक आपोवण्याक कान दिवया. खूब खूब नियाळ करुया. मागीर आमचें जिवीत देवाचें उतर परगोटूंक उतरान कोरण्यांनी देवाचो आज आमी आदार मागुया.